नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशी सहयोगकार. खबर विस्तारात. म्हादय प्रवाहाची पुनर्रचना करपाचे दिशेन केंद्राची पावलां. सातांतल्या 4 वांगड्यांक बदलपाचो विचार चल्ला. सध्या नेमल्यात तातूंतल्या 4 जाणांक प्रवाहाचे वांगडी म्हूण एडिशनल चार्ज आसा. जलशक्ती मंत्रालयान नेमणूक नेम गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक धाडल्यात. गोंयान म्हादयचे इन्स्पेक्शन मागलां, मात प्रवाहान अजून कांयच रिस्पॉन्स दिल्लो ना. खासा रिपोर्ट. म्हादयच्या वादाचेर नेमिल्लो प्रवाह कितलो तेंपूच एक्टिव्ह नाशिल्ले. निर्णय येनाशिल्ले, मात आतां घडये एक्टिव्हनस दाखोवपाक शकता. म्हादय प्रवाहाचेर 4 वांगड्यांची नवी टीम नेमपाचो जलशक्ती मंत्रालयाचो विचार चल्ला. सद्याक प्रवाहाचेर नेमिल्ल्या 4 वांगड्यांक कांय दिसां खातीर एडिशनल चार्ज दिला. सद्याचो प्रवाहाचो मुखेली PM स्कॉट दिल्ली CWCचो वांगडी आसा. बंगळूर CWCचो चीफ इंजिनियर वीरेंद्र शर्मा प्रवाहाचेर मॉनिटरिंग आणि रेग्युलेशन वांगडी म्हूण काम पळयता. नवी दिल्लीचो चीफ इंजिनियर मनोज तिवारीची प्रवाहाचेर हायड्रोलॉजी वांगडी म्हूण नेमणूक केला. नागपूर MCQचो चीफ इंजिनियर NK मंगलिकाक पर्यावरण इशू वांगडी म्हूण नेमणूक केला. बंगळूरचो मूल्यांकन संचालक अशोक कुमार V हाका प्रवाहाचेर सेक्रेटरी म्हूण नेमला. त्या भायर आनीक 3 जाण प्रवाहाचेर वांगडी आसात. गोयचो IAS सुभाष चंद्रा गोय WRDचो चीफ सेक्रेटरी. कर्नाटक WRDचो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश सिंग. जाल्यार महाराष्ट्र कोंकण डिव्हिजनाचो WRDचो चीफ इंजिनियर मिलिंद नायकाचो आस्पाव आसा. प्रवाहाचे पयले बसकेत गोय सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे वांगडा इन्स्पेक्शन मागिल्ले, मात कर्नाटकान इन्स्पेक्शनाक विरोध केलो. उपरांत गोय सरकारान प्रवाहाक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचे म्हूण रिमाइंडर धाडिल्लो, मात ताचेर आजून प्रवाहान कांयच जाप दिल्ली ना म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रवाहाचे गोंयांत जाल्ले बसकेत 3 राज्यांनी इन्स्पेक्शन जावचे म्हूण बसकेत थारिल्ले. गोंय आनी महाराष्ट्रान तारखो दिल्यो, मात कर्नाटक कानार घेना. जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय नाशिल्ल्यान गोंय सरकार म्हादयच्या केशींत घुसपट्टा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 4 नवे वांगडी घेवपाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक रिक्रुटमेंट नेम धाडल्यात. 4 वांगडी डेप्युटेशनाचेर आशिल्ल्यान म्हादय विशीं ठोस निर्णय घेनात, ताका लागून वांगडी बदलपाचो खंय प्लान म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. शाळा 4 जूनाक सुरू जाता ते 1-2 दीस फुडें धुकलचे आपुणूय न्ही कितलेशेच जाण मागतात. सभापती रमेश तवडकार उलयला. मुख्यमंत्र्याकय खंय ताणें तशें सांगलां. आपणे पक्षान दिल्ली जबाबदारी सदांच पुराय केल्या. मंत्रीपद दिल्यारूय तवडकाराची सांबाळपाची तयारी. गोविंदा कडेन वादा विशीं विचारल्यार राजकारणांत खंय संत जावन दीस काडप शक्य ना. पार्टीन जी म्हाका जबाबदारी दिली ती जबाबदारी करत हांव आयिल्लो आसा. आज पयर सुद्दां जे आसा न्ही, दिल्ली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणीकपणान करप. हाज्या फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी पार्टी दितली ती जबाबदारी आसा हांव तितल्याच पार्टीक जर अशें म्हज्या हाजो म्हणजे स्वभावाचो, कामाचो जर फायदो गोंयच्या जनते खातीर करून दिवपा खातीर जर ही जबाबदारी तूं पेट अशें सांगूंक जर जायत जाल्यार पार्टीन सांगता ती जबाबदारी पेट. 4 तारखे संदर्भा विशय आसा तो हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा की 1-2 दिसां फुडें व्हरचें, कारण लोकांची सगळ्यांची आसा अपेक्षा आसा फुडें. म्हणजे म्हजीच म्हणून न्ही, खूब जाण म्हाकाय फोनाफोन करताले. हय, म्हणजे 1-2 दीस फुडें, कारण तो एक माहोल. अनेक जण थंय कशा टीचर आसा ते इलेक्शन ड्युटीज आसा की एखादी मूय जर आपल्या पांयाचेर जर पांय दिले आसत जाल्यार जाय तिची चाव घेतात. आनी हांव तर म्हणून सांगलें राजकारणाक अशें म्हणलें म्हाका राजकारणांत रावपाक जाय ना. असो संत कसो जर हांव जर रावलो आसत जाल्यार जाल्यार अशेच प्रकारचे लोक आसपय न्ही, ते आमकां लाथ मारून आमकां भायर उडयतले आसले. म्हणून जर राजकारणाक जर रावतले जाल्यार जो कोण चाव आमकां हें करपाक प्रयत्न करता आसले, जर मूय जर चाव मारता जाल्यार हांवें थोडेशें प्रोएक्ट जालें जाल्यार खंय कितें घडटा आपल्या स्वताच्या प्रोटेक्शना खातीर ताका कांय हें ना. गोंयांत काँग्रेस लोकसभेचे 2 सीट जिखता. गोंयच्या लिडरांकडच्यान ग्रावंडा वयलो फीडबॅक घेतला. खंयच्या फुडाऱ्यांनी लोकसभेक पक्षा खातीर काम केल्लें ना तांची नांवां घेतले. फुडें विधानसभेकूय इंडिया अलायन्स कायम उरतले म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयला. इंडिया अलायन्स फुडली वेंचणूक खंय एकठांय लढयतले. तिथे नेमकं कसं मतदान झालं, काय झालं, तसं प्रमुखांशी सर्वांसोबत चर्चा करण्याच्या उद्देशानं आज मी
गोव्यामध्ये आलो आणि सर्वांशी सकाळपासून सर्वांशी चर्चा केली की नेमकं काय परिस्थिती आहे आणि पुढे संघटनासुद्धा काय आपल्याला पावलं उचलायला पाहिजे त्याही संदर्भात चर्चा झाली. काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं. आता याच्यानंतर आमच्याकडे जे काही रिपोर्टिंग कोणी काम एखाद्याने केले नसेल तर ते अद्यापपर्यंत काही आलं नाही, त्याची माहिती मिळेलच. पण एकूणच कुठल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीनं काम झालं, कशा पद्धतीनं मतदान झालं याच्याबद्दलचा सर्वसाधारण एक चर्चा आढावा त्या संदर्भात घेतलेला. काँग्रेसच्या सीटा लागतील अशा प्रकारचा विश्वास स्थानिक नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी दिलेला आहे, आम्हाला खात्री आहे. प्रश्नच नाही. इंडिया अलायन्स हे नेहमीसाठी कंटिन्यू राहील, पुढच्या सगळ्या निवडणुका एकत्रपणे लढवेल, त्यामध्ये कुठेही शंका बाळगण्याचं कुठलंही कारण नाही. आणि जे काही वावड्या उठवल्या जात आहेत, बी जे पीचं ते एक षडयंत्र आहे, ते यांच्या वापसामध्ये फूट पडली पाहिजे आणि कुठेतरी मग आपल्याकडे कुठे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते किंवा मतदार आली पाहिजे, पण तो असं होणार नाही. आता बी जे पीचा जो काळ आहे आणि एक रिव्ह्यू इलेक्शनाचो कित्याक 4 तारखेक आतां कावंटींग जावपाचें आसा, सो ताजी तयारी, कावंटींग एजंट्स आनी फूल इलेक्शनाचो रिपोर्ट कशें जालें कितें, सो ते ताजेर एक चर्चा जाली. नो दीस वॉज काँग्रेस आमचे पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीचे जे मेंबर्स आशिल्ले तांचे कडेन 1-on-1 मिटींग जाली एंड वी हॅव डिस्कस्ड अलॉंग विथ ऑल अवर MLAs, CLP लिडर की फुडें आतां मुखार हाव वी हॅव टू गो, हाव वी हॅव टू स्ट्रेंथन, ऑल दीस थिंग्स वी हॅव डिस्कस्ड. नेम मोडून गोंया भायल्यांक जॉब दिवपी कंपन्यांचेर कारवाय करपा खातीर सरकार कामगार कायद्यांत दुरुस्ती करतलो. कामगार मंत्री बाबूश उलयला. कंपन्यांक फक्त 500 रुपया फायन मारून कांयच जावपाचें ना. 2 फार्मा कंपन्यांक खंय नोटीसूय काडल्या. कंपन्यांनी जायरात दितना गोंयच्या लेबर खात्याक कळोवंक नाशिल्लें. इंडस्ट्रीज पळय हे आतां 2 इंडस्ट्री कोणें एडवर्टायजमेंट केलेले तेणी एक्चुली परमिशन नेमींग घेवंक ना. नोटी आमकां लागून लेबर डिपार्टमेंटाक कांय इंटिमेशन धाडूंक ना, सो तांकां नोटीस इश्यू केलेली आहा. आतां थिंग कितें जालें आहा, आतां ohलें केल्लेलें लागून जालें आहा. पयलीं ती फायन आसली 500 रुपया. सो वी आर गोइंग टू एनहेन्स दॅट फायन. वी वील कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू दॅट गोवा लेबर एक्ट. सो इन दीस सेशन वी वील गेट इट. बट एक्सचेंज कडेन डेटा सारको ना. ना एक्सचेंज कडेन डेटा आसूंक जाय. पयलो सद्या डेटा आसूंक जाय तें कडेन कोणा कडेन कंपनीन कोणाक कामाक घेतलेलें आहा. 15 सपोज गोंयकार म्हटल्यार 15 years डोमिसायल आसूंक जाय. एडवर्टायजमेंट पयलो सद्या तेणी आमच्या पेपरार घालूंक जाय. दे शूड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दॅट बाबा दीज आर द वेकन्सीज. See, there are many changes what we plan to do as far as this thing. See, most probably I'll be coming on 6th to my office. That's the time I will get a commissioner, and he will basically explain to you what are the changes we will सर do. 500 फायन हाती वाढवून कितली जावं शकता? ते बरें वाडोवंक जाय न्हू. सामके हे कशें जाता ते? No. It should be this thing, deterrent to others, not to do such, or something else should come other than the fine as far as the company is concerned. पोरने रस्ते सारके करप कठीण. स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यांचे काम मान्सूना आदी तडीक म्हूण आमदार मंत्री बाबूश उलयला. कॉन्ट्रॅक्टराचेर काम पुराय करपाचो प्रेशर आसा. कांय आस्थापना आनी बांदकामां मोडची पडटली. बाबूश उलयलो. पणजे बुडटली काय ना तें सांगप कठीण. 250 कोटीच्या CCTV कॅमेऱ्याचेर विचारल्यार मंत्री म्हणटा कामां तडीक लावपाचेर आदी फोकस. Now, leaving the footpath, as far as roads are concerned, all the roads have been completed. ओके. तो मेजर जो कंपोनंट आसलो पळय न्हू 250 करोड कॅमेराकूच गेले म्हणून आयकता आमी. क्या हांव न्हू रे कॅमेरा 250 करोडाचे पणजे जाय आसले. I don't know. Major chunk. See, I will not comment on the thing that technically I am not sound. तुमकां दिसना जर 250 कोटीचे कॅमेरा पणजेन घातले घालतले आसतले. अजून टायम चौकशी बी करतले. चौकशी कांय करपाचें ना. आतां हे पयलीं जावं दी न्हू. लेट दीस वर्क बी कंप्लीट. ते चौकशी करूंक लागल्यार मागीर हें काम कंप्लीट जाता. नो आमकां कितें जालें, एक मेन ड्रेन करूंक जाय थिंगा आमचे पुणेकर नगर थिंगासून ते सारके दर्याक वयता तो. एंड मागीर सगळे रस्ते स्ट्रॉंग वॉटर पळय ते सगळे रस्ते मागीर वील बी कनेक्टेड टू दॅट ड्रेन. सो दॅट वील ओनली बी डन लेटर. पण अंदू पणजे बुडपा ना.
पळय कोण जे बुडपाक ना हांव म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक अजून तें कंप्लीट जावंक ना ओके कोण जे बेसिकली बुडटा इट इज बिकॉज ऑफ एकूच वर्स वॉटर बुडटली हां एकूच वर्स बुडटले आनी No, एकूच वॉटर बुडटले सी इन रेन दिस थिंग्स आय कॅनॉट क्वालिटी ऑफ वर्काचे परत एक मोठा प्रश्न येता क्वालिटी ऑफ वर्काचेर कारण इमॅजिन पळय क्वालिटी ऑफ वर्क कितें तांकां टेंडर दिता तेन्ना स्पेसिफिकेशन केलेलें आसता कितें कितें कसलें क्वालिटी कसली मेंटेन करूंक जाय आतां सपोज जर कोणें मेंटेन करून हांव कितें जालेलें आहा दॅट यू वील कम टू नो ऑन दॅट टेंडर दे मस्ट बी अ टायम स्पेसिफिक टायम say 6 months, 1 year or whatever, that nothing should happen for that. So तें कितें जालें just some minor here and there those things will be taken care of. क्वालिटी फाटल्यान आतां शीतल हॉटेल बी आहा पळय न्हू That will go. ते डेमोलिश That is करतले government land. तांकां हे केला नोटीस तांकां सगळें नोटीस केलें कलेक्टरेट it is in collectorate. कोर्टान बी केल्ले ते नाही There is nothing because it belongs to the government. ओके They have got पण no केन्ना locals. डेमोलिश करतले Maybe any time. वास्को खारेवाड्यार 18 म्हयन्याचे भुरगें दर्यांत बुडून सोंपलें ते आवय वांगडा थंय खेळटाले अचकीत आवयची नजर चुकोवन ते दर्यांत देंवले भुरगें दिसनाशें जाले उपरांत बोवाळ जालो सांजे त्या भुरग्याची कूड सापडल्या मेरे दोस्त यहाँ खड़े थे ऐसे ही तो मेरे को ये भगवान श्री राम का फ्लैग दिखा तो मैंने निकालने की कोशिश की तो मैंने निकाला फिर उधर तरफ बच्चा मतलब पैर दिख रहे थे उसके चप्पल ऊपर से तो मैंने कहा यार किसी की बॉडी है हमें मतलब फुल ट्रस्ट नहीं था उस पर तो फिर उसके पैर दिखे थोड़े फिर उसका अंडरवियर देखा तो हमने कहा नहीं बच्चा है फिर यहाँ एक लड़का था शुभम जो उसने उसको निकाला तब तक वो ख़त्म हो चुकी थी कितना साल का रहेगा 3 या 4 साल का होगा घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पुराय भारतात राष्ट्रीय पांवड्यार क्रायम डिटेक्शन 57%. गोंयांत ताचे परसूय उणें डिटेक्शनांत सुदारणा जाय क्रायम SP राहुल गुप्ता उलयलो खून चोरयो आर्थीक फ्रॉडाच्यो केशी फक्त फायलींनी उरपाक जायना त्यो तडीक लागूंक जाय नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटीन मॅनेजिंग क्रायम सीन विशयाचेर पुलिसांक कार्यशाळा दवरल्या थंय SP उलयलो We are seeing that the conviction rate in our country overall is 57% and Goa is on the lower side of that conviction rate and obviously it has to do with a lot of things not just police forensic institutes forensic science laboratories and also courts so but the primary record builders are us as a police officer we are the one who are taking the examining the witnesses visiting the crime scenes so you have to be really professional in that and we have to improve our conviction rate and I'll just tell you from my experience if you feel the need to if you are not feeling like I have to do very professional work in this case you think that it does not matter it hardly matters if it's just simple case how does it bother me I have seen a lot of police officers develop that kind of mindset that it does not affect me, the crime does not affect me. But you have to think in terms of the victim. You have to keep yourself in the shoes of the victim and just imagine his or her agony, his or her pain. Then you will realize why I have to, do all these things are professionally because it is only you. If you will not, then who will? मोपा विमानतळा वयल्या टॅक्सीवाल्यांक खंय भायले ऑफिसर त्रास करतात विमानतळार ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर दिला मात फक्त 3 वर्सांक रिन्युवलाची वेवस्था करचे परस कावंटर एअरपोर्ट आसा मेरेन कायम दवरचो म्हूण शिव वॉरियर्स युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स संघटनेचे वांगडी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे 200-250 भुरगे असे आहा जांकां अजून ब्लू परमिट्स मेळोंक ना न्हू तांकां जॉब ना जॉबलेस आहा ते अशें भायरूच अशे टॅक्सी दवरून ते टॅक्सी आहा पूण तेंचे टॅक्सी चलयता सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान जॉबाची प्रायोरिटी दिवपाची
ना GMRान दिवपाची बऱ्या सॅलरीची दिवपाची, जेणे करून जे आतां तुमी म्हटला टावटींग नो आनीक कितें विशय आहा पळय हे ऑटोमॅटीक सुट्टले जर तांकां खंय तरी जॉब दिता, नाल्यार तांकां ब्लू कॅपान कन्सिडर करता आनी ब्लू कॅप एज अ गव्हर्मेंट कावंटर गव्हर्मेंट स्टँड नोटिफाय करून मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर दिता आनी स्टँड नोटिफाय करून दिता. जेन्ना स्टँड नोटिफाय गव्हर्मेंट जाता तेन्ना आजूबाजूचे बाकीचे दुसरे कसले ॲप बेस्ड कावंटर आसता पळय ते ऑटोमॅटीक थंयसरले वचपाक जाय. हे काडूंक जाय. 250 भुरग्यांक ह्या परमिटां दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी जे कितें आहा ब्लू कॅपाचो जो रखाडलेलो विशय आहा तो कावंटर आहा तो आमकां स्टँड म्हूण दिवपाचो थंय आनी तो लिगल करून दिवपाचो. 3 वर्सांक तेचे आमकां हें दिल्लें आहा, 3 वर्सांक रिन्यूवल दिल्लो आहा. गव्हर्मेंटान जर तो दिला आमकां कावंटर म्हणटा जाल्यार 3 वर्सां रिन्यूवल कित्याक जाय. लायफ लाँग जो पर्यंत एअरपोर्ट आहा थंय तो पर्यंत आमकां तो दिवपाक जाय तेंच्यांनी ब्लू कॅप टॅक्सी कावंटर. डेप्युटी कलेक्टर आनी ताका आमी डेप्युटी कलेक्टराक जो SDM आहा ते अनअवेर आसलो, जे एअरपोर्टार कितें सिच्युएशन जाता न्हू ते अनअवेर आसलो तो, ते सगळे ताका आयज कळ्ळें कितें फॅक्ट आनी फॅक्च्युअल पोजिशन थंय चलता ती. कित्याक थंय भुरग्यांक लोकलांची हॅरेसमेंट जाता, टोटली हॅरेसमेंट जाता आनी लोकलांक टार्गेट केले वयता आनी जे एक्स एम्प्लॉई गव्हर्मेंट सर्वंट आहा थंय जे काम करता थंय ते आयज आमचे लोकल भुरगे बेकार आहा थंय भाडी मारता, जे सेल्फ रिलायंट जावपाक सोदता तांकां ते त्रास करता. त्याच्या खातीर आमकां खंय तरी SDM काय सांगपाचें आसलें जे भायल्यान येवन आयज मोपा एअरपोर्टार ड्युटी करता, 2-2 सर्विशी करून रिटायर जावन जो जॉब करता आनी ज्या लोकलांक त्रास करता तांकांय म्हाका सांगपाचें आहा तुमी जर लोकलाच्या फाटल्यान लागशात जाल्यार हे बरें जावचें ना. पेडणेकारांचे पाशास तुमी पळोवं नाका. पेडणेकार बरे तितलेच वायट आसा हे ह्या माध्यमांतल्यान हांव तांकांय सांगूंक सोदतां. अबकारी खात्याची येणावळ अंदू टार्गेटा परस 7.3% वाढल्या. 2023-24 अबकारी खात्यान 900 कोटी रुपया जोडले. एकूण 440 नवी एक्सायज लायसनां रिटेल आनी होलसेलाक दिल्यात. तशींच नव्या उत्पादन युनिटाक 4 नवी एस्टॅब्लिशमेंट लायसनां दिल्यात. 2023-24 अबकारी खात्यान 900 कोटी रुपया जोडल्यात. टार्गेटा परस 7.3% मायज. हो चार्ट पळयात. 2021-22 650.8 कोटी, 2022-23 665.84 कोटी, 2023-24 900.18 कोटी. ह्या वर्षाची येणावळ पळोवन आता खात्यान 2024-25 खातीर 975 कोटी टार्गेट दवरला. ह्या वर्सा अबकारी खात्यान एकूण 440 नवीन एक्सायज लायसन्सां दिली. ही रिटेल आनी होलसेल धंद्या खातीर दिल्यात. तशेंच 4 नवीन एस्टॅब्लिशमेंटांक लायसन्सां म्हळ्यार उत्पादना खातीर परवानगी दिला. 2011-12 अबकारी खात्याची येणावळ 182 कोटी मेरेन येताली, 10 ते 15% वाडली. ही येणावळ 2017-18 वर्सा एकदम 27% वाढून 410 कोटीचेर पावली. 2018-19 ती 478 कोटीचेर पावली. 2021-22 वर्सा सगळ्यांत चड 650 कोटी ह्या खात्यांतल्यान आयले. वाढ वट्टा 26%. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पेडण्या लोकवस्तीत बिबट्याचो संचार वाडला. राती तुया भोमवाड्यार बिबट्यान घरा कुशीक बांदिल्ल्या सुण्याचेर हल्लो केलो. चंदन नायक म्हणटा ताच्या सुण्याचेर बिबट्यान राती सुमार 11 झडप घाली. सुण्याक साखळेन बांदिल्लो, ताका लागून बिबटो खंय सुण्याक व्हरपाक शकलो ना. बिबटो घरांनी घुसून किजिलां करूंक लागिल्ल्यान लोक भिला. बिबटे वाघ जे आसात धुमाकूळ घालतना आमकां पेडणे वाठारांत दिसपाक येता. एकंदर पालये ह्या गांवांत दिसल्या उपरांत मागीर हरमला आनी काल भोमवाडा तुये हांगा एका घरान बांदिल्ल्या सुणेचेर अटॅक करून त्या सुण्याचे मानीचे जे भाग आसा ते फूल तेणी व्हेल्ले आसा. खंय तरी सुण्याक व्हरपाचो यत्न करत आसतना खंय तरी सुण्याक बांदून दवरलेले, सो त्या खातीर व्हरपाक शकलो ना. पूण सद्या पेडणे वाठारांत जे लेपर्ड जे आसात बिबटे वाघ हे सद्या धुमाकूळ घालतना आमकां दिसपाक येता. खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान हाचेर लक्ष दिवप गरज आसा. ह्या विशयाचेर स्थानीक पंच आनी लोकांनी सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ले, पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी आपलें काम केल्लें आसा. ते खंय तरी केस हाडून तेंच्यांनी घातलेले, पूण खंय तरी जो बिबटो वाघ आसा ह्या जाग्यार वचून त्या जाग्यार सद्या फिरत आसा आनी लोकांक सुद्दां त्रास करता. आनी सद्या पेडणे वाठारांत भयभीत वातावरण आज जाल्लेलें आमकां सद्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. गिरी ते पर्वरी मेरेन फ्लायओव्हराचें काम मुख्यमंत्र्या कडेन रिव्ह्यू बसका घेतल्या उपरांतूच सुरू जातलें. मुख्यमंत्र्यान दिल्ले दिशा निर्देश पाळूनच काम करचें पडटलें. मंत्री आमदार रोहन खंवटे उलयला. लोकांनी काचाबूल जावचें न्ही. पंचायतीचें म्हणणें विचारांत घेतलें.
मान्यताय नासतना रस्तो खणटल्यांचेर खंय कारवाय करूंक सांगल्या. मान्सुना आदले बसके उपरांत रोहन उलयलो. नॅशनल हायवेचें काम अजून सुरू जावना. वी हॅव आस्क्ड देम टू सबमिट देअर प्लॅन. वी नीड टू हॅव वन मीटिंग विथ द चीफ मिनिस्टर टू रिव्यू द होल हायवे प्लॅन. तांचो प्लॅन कितें आसतलो तांणी आमी पयली एक प्रिलिमिनरी मीटिंग घेतल्या हायवे ऑथॉरिटीजां कडेन आनी द कॉन्ट्रॅक्टर एंड कन्सल्टंट. बट आय बिलीव द कन्सल्टंट नीड्स टू अंडरस्टँड अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर द फिजिबिलिटी स्टडी. कित्याक एक वरान कितल्यो गाडयो ऑफ पीक आनी पीक आवर्स वता ताजेरूच ताका कळपाक जाय की मोमेंटम कसो जावंक जाय. वी आर इन द मोड ऑफ स्टार्टिंग ऑल्टरनेट रोड्स जे सायडीक न्यू रोड्स तयार करपाक घेतले ऑलरेडी आनी ते तयार जाले जाल्यार खूब तरेन ती ट्रॅफिक गर्दी स्ट्रीमलायन जातली. पूण हे सगळे मुख्यमंत्री जेन्ना रिव्यू घेतलो ताज्या मागीरूच नेसेसरी डायरेक्शन्स कंप्लाय जातले तेन्नाच हायवेची कामां चालू जातली. सो ह्या माध्यमांतल्यान आमी रेजिडेंट्स ऑफ पर्वरीम शूड नॉट वरी की आवर इन एन्झायटी मोड की कामां सुरू जाली काय म्हणून. आनी हे आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की सगळे डायरेक्शन्स कंप्लीट जाले, कोऑर्डिनेशन जाले जाल्यार पंचायतीचे व्ह्यूजूय घेवन स्पेशली सुकूर पंचायत बी लागतात त्यो तांचे व्यू पॉयंट्स घेवन कंप्लीट करचे सो दॅट देर इज मिनिमल डिस्टर्बन्स वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट्स. सडनली कटिंग द रोड्स, पुटिंग द फायबर्स. सो आम्ही पुलिसेक सांगला इमिजिएटली एक्शन घे म्हणून कित्याक दीस पीपल हू आर प्रायवेट ऑपरेटर्स. एक वाटेन IT इज द नोडल डिपार्टमेंट वीच वी आर होल्डिंग द पोर्टफोलिओ ऑफ. थंय परमिशन घेना आसतना रस्ते फोडप आनी खंयची तरी परमिशनां व्हॅलिडेट न करता आसतना काम करप हाचेर योग्य तरेन कारवाई जातली आनी एक्शनूय इमिजिएटली जातले. वी हॅव आस्क्ड द पुलीस टू इमिजिएटली एक्ट ऑन दिस टायप ऑफ थिंग्स. मेन आनी हायवे जो आता फ्लायओव्हर सुरू जाता थंय ट्रॅफिक इश्यूज आर एबंडंट. तातूंत ट्रॅफिक पुलीस त्या पूर्ण स्ट्रेचाचेर रावन फायनी मारतात. सो एक वाटेन क्लियर डायरेक्शन्स हॅव बीन टोल्ड टू द पुलीस टू स्टॉप फायनिंग पीपल ऑन दीस पर्टिक्युलर बेल्ट. एक वाटेन ट्रॅफिक सांबाळपाचो चॅलेंजीस आसता आनी एक वाटेन पुलीस सायडीक रावन जे ट्रॅफिक फायन्स घेता हातूंत आनीक ओफसांव जाता. आज रातीसावन नुस्तेमारी बंद. 1 जून ते 31 जुलय मजगती वर्सुकी नुस्तेमारी बंद आसतली म्हूण नुस्तेमार खात्यान जाहीर केल्ले. पारंपारीक नुस्तेमारी सुरू, मात व्यवसायांत आशिल्ल्या नुस्तेवाल्यांक ट्रॉलर्स घेवन दर्यांत वचपाक बंदी. 31 जुलय सावन परत नुस्तेमारी सुरू. फिशिंग बॅन आमचे 1 जून टू 31 ऑफ जुलै 60 days ban आसा. वी हॅव ऑलरेडी टेकन आउट द नोटिफिकेशन पेपराचेर घालिल्ली आनी वी हॅव ऑल्सो सर्क्युलेटेड ऑल द लेटर्स टू द मामलदार्स, टू कलेक्टर्स, टू कोस्ट गार्ड, टू कोस्टल मरीन पुलीस so that the ban is enforced in toto. We have also placed our staff, my fishery surveyors, officers are there all around right from Pregnant to Concord, all along the coast to see that the ban is enforced very well. Okay, so कोणी जर फिशिंग करपाक गेला जाल्यार तेजेर एक्शन जातली. Yeah, if any illegal fishing happens during this period of time, like every time, the cases will be filed with the including officers. म्हापशा गणेशपुरी अहमद देवाडी आणि संदेश साळकार म्हणटात त्या दोगांक 4 अनवळख्यांनी मारबडय केली म्हूण पुलिशेंत कागाळ. दोगांकूय बरीच दुखापत जाल्या. तांचेर GMCत खंय उपचार चालू आसात. आदल्या वैयक्तीक वादांतल्यान झगडी म्हूण कळटा. पुलीस तपास चल्ला. अजून कोणाक अटक केल्ली ना. माझे नाव बरखा देवडी. काल रात्री आमच्या म्हळ्यार हावजींग बोर्डान एक इन्सिडंट जालो. अहमद देवडी म्हजो देर. सो ताका काल राती मारला, खूब मारला, लायक रॉडांनी बी मारला. 4 भुरगे मेळून. तेतूंतल्या 3 भुरग्यांचें नांव आमकां खबर ना. एकट्याचें नांव ताका RK म्हणटा, तो हावजींग बोर्डाचो. इतलेंच आमकां लक्ष्मीनगर. एक्चुली ताचें कांय मॅटर नासलो. तो भुरगीं आपल्या हें बंद करून तो फ्रेंडा वांगडा आपल्या येतालो रिटर्न. घरा येताना ताका तेंच्यांनी मारला. ताकाय मारला, ताच्या फ्रेंडाकूय मारला, संदेश सालकर म्हणून. तेंच्यांनी आतां इतली इंजर्ड आहा की खूब क्रिटिकल कंडिशनान आहा. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट की तांकां जाता तितलें म्हणल्यार तेंचे केस तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. जो विक्टीम आसा तो आनी जेणे एसॉल्ट केला हे दोगूय एकामेकाक वळखपी लोक. आज जो विक्टीम आसा तेणे एक कंप्लेंट दिल्ली 28 तारखेचेर. बाबू म्हणटा तेजेर आनी कितें गाळी घालता, तोंडाक तोंड जालें म्हणून मागीर आमी ताका अरेस्ट केल्लो. केल्लो ते बाबूक. एका ICUन आसा ताका 307 एड केला आमी अटेम्प्ट टू मर्डर. 4 भितरले 3 लोक आमी झिरोईंग केल्या, आयडेंटिफाय केल्या.
14 कोण आतां आयडेंटिफाय जावपाचो आसा आनी एनी टायम अरेस्ट जातली. जशी हांवें तुमकां सांगलें न्हू, ताका 151 केलेलो न्हू आमी, तेज्या भावान केलो तें आतां इंजुरी, आपल्या भावाक 151 केलो तेज्या कंप्लेनीचेर म्हणून. आतां सद्या प्रायमरीली अशें दिसता, पूण जेन्ना अरेस्ट जावन इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तेन्ना सारकी एक्झॅक्टली कळटलें. लोकसभेचो प्रचार सोंपल्या उपरांत मोदी 3 दीस मौन व्रताक. 30 मे ते 1 जून मोदी कन्याकुमारीच्या स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियलाचेर ध्यानाक. 2019चे वेंचणुके उपरांत मोदीन केदारनाथांत वचून बशिल्लो. विरोधक म्हणटा तो वाराणसीचो उमेदवार. पब्लिसिटी नाका. 1 जुना उपरांत जाय थंय जाय तितलो वचून बस. 4 जुना उपरांत वेळूच वेळ आसतलो. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.